न्ही आमच्या अध्यक्षान पब्लीक प्लॅटफॉर्मान गोंयकार घराच्या इनॉग्रेशनाक म्हाका याद जाता ताच्या पायरीचेर उबे रावन माफी मागला सगळ्या गोंयचेर आनी गोंयच्या माफ केलो आतां आनी त्याच भुजार घेवन तो आज लोकांचो इश्यूज घेवन लढटा गोंय ते काणकोण ते पेडणे कित्याक लोकांचे हे आसा की जिद्द आहा की लोकांनी एक जावचे हाणें म्हणलें आमच्या आबाच्या लिडरान की पीपल्स अलायन्स म्हणजे कितें लोकांक जाय ते लोक कितें म्हणटा एक जाया लोक कितें म्हणटा एकवटान रावा बीजेपीक डिफीट ग्राउंडार जर पल्स पळयलो जाल्यार आज ओपोजिशनात कार्यकर्ते न्ही बीजेपीचे रुलिंगेचे भितरल्या कार्यकर्त्यांचे खतखता पूण ते उलोवंक शकनात इन प्रायवेट ते उलयतात सो हे अशें जर आसतना आनी एक आमी जेन्ना मॉडल दाखयलो लोकसभेक करून आनी सडनली लोकसभेच्या नंतर येतकच आमी पूण 40 लढयतले हे करता ते सो हातून तूं आनी तेच न्ही इफ यू सी राहुल गांधीजी had exposed the vote chori in Delhi by holding a press conference and specifically showed how it is happening. The immediate next, within couple of days, he was attacked by the Aam Aadmi Party, saying that we had done this earlier. See, there was no need to do it. You could have said, okay, we were done earlier. Good that he's doing it.